हे बाय आई रेडी झाला बर्थडे भशेन नवी साडी हॅपी बर्थडे डिअर आई आई दे मला केक बाबा आईचा हॅपी बर्थडे मला केक आई दे बाबा आई दे बाबा आई 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 आणि हे बाय मी आमचे हांव खंय वयता हॉलान गेल्यार हॉलान काम करूंक दिना किचनान येयल्यार हांगा हे करूंक दिना कितें करूंक दिना हे दिसांनी म्हाका कितें खबर ना हेजें जाला फाटल्यान फुडल्यान भोंवता म्हाज्या कित्याक म्हाका कांयच कळना फाटल्यान फुडल्यान नाचता हय तशें म्हाज्या फुडें येवं नाका आतां नानू म्हाजें तो चल सो आतां हांव सकाळ सकाळ फुडें न्हू वयता मातशें आदीगे दिदीगे सो जिजू मातसो बरो ना खंय जोर येता एका कालच्यान आनी आज तो वचोकूय ना सारकें बरें दिसना म्हणून तो मागीर जोर येयला म्हणजे वचोकूच ना न्हू कालच्यान जोर येता आयज वयता म्हणून आनी दिदी रावलाय जिजू बरो ना म्हणून आनी फ्रांसीस बीन ना आनी ताका गाडी चलोवंक ना आमची गाडी आहा न्हू सो ताका बायकान घेवन वचोंकूय जायना चलोवपाक जोर सारको बरो दिसना जायना म्हणून सो एक ड्रायव्हराक आपयला आमच्या सो तो येयला सो ताका दिदीले घर खबर ना सो हांव वयता आतां दिदीगेर ताका थंय सोडटा आनी मागीर दिदी आनी जिजू डॉक्टरागेर वयतली आनी आज एक्चुली स्पेशल डे म्हणजे आसलो आयज आईचो बर्थडे तुमकां मागीर मेळटा परत एक ना सो चलो पयलीं थंय वचून येता पळोवया कशें कितें तें 1 hour later. हे पळय बायची चेअर काडली फिटींग चेअर सो भितरले रुमांतले सगळें सामान काडलें न्हू ते सगळें काडलें कोण रडटा काय चू चू करून लागीं ती आहाय म्हणजे सगळें सामान ते सगळें काल काडलें ते बायची चेअर भितरूच आसली सो ती म्हणजे काडूंकूय नासली थंय दवरलेली आनी ते म्हाका फाटल्या दिसांनी दी करतलें म्हणलें आनी म्हटलें काडूं ना ती काल हांवें सगळें ते सीट कवर बीन सगळें काडलें सगळें म्हटलें धुयलें आनी म्हणजे जालें सुकली ती आनी हेचे सगळें दवरलें आतां परत ती रिइन्स्टॉल करूंक जाय म्हाका हे पळय हांवें सगळें काडून बीन क्लीन करून दवरलें तें आतां सगळें लायता आनी दवरता काल रडटालें दी म्हणून जाल्यार नाका बाबा डस्ट बीन आसतलो न्हू बरी धुयली सगळी आनी सुकली आतां हे सगळें लावन घेता आतां हांव मागीर ताका यूज करूंनी तशेंच तेजो स्टोलरूय आहा तोवूय म्हाका तें तोवूय दवरलो हांवें भितर तें म्हणटा तो म्हाका एक क्लीन करपाक जाय आनी तो मागीर पळोवया धाकटो आसतना वचनासलें आनी आतां ताका जाय पडलो आसून म्हटलें चल यूज करता कर बसता बस म्हटलें आनी हेचे एक्चुली मेन कितें आहा ना हेजे टायर काडले की हे लकडी की काठी जाता घोडा तो स्विंग जाता हे अशें स्विंग न्हू हे आतां अप डावन जाता तें बरें अशें आहा ताका सो हे ऑप्शन एक बरें आहा चलो एका लावन घेता हांव पयलीं हे पळय बायक आतां परत स्टार्ट केला आतां बसलें हे पळय ताका सगळे व्हेजिटेबल्स बॉयल्स करून दिला आता खाता बाबा कितें खाता रे तूं तितूंतले कॉर्न्स बीन खाल्ले तेन्ना 2-4 कॉर्न्स दिल्लेले आं बीन्स 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 खाता गे हे पळय आं आनी हे पळय सुनंदा येयल्ले हा गुड मॉर्निंग ते परत येयल्ले तेजें काम जालें एक्चुली परत येयला आईचा आयज बर्थडे पूण आई सद्या न्हावन बीन रेडी जाला न्यू नायटी बीन घातला तिका नायटी हाडलेली न्यू सो नायटी बीन घालून रेडी आहा आतां तुका सगळ्यांना विश करता आतांच सगळ्यांक थँक्यू म्हण थँक्यू म्हण थँक्यू सो आई सगळ्यांक थँक्यू म्हटलं ते बर्थडे आयज काय आमी काय सेलिब्रेशन ना आईचो बर्थडे जाल्यार एक दीस सोडून मागीर परत मम्मीचो बर्थडे आहा सो फ्रांसीस येयले की वांगडाच आमी सेलिब्रेशन करतली म्हणजे आनी लास्ट इयरी आमी न्हू आईचो आनी मम्मीचो हितून केल्लो ओल्ड एज होमान केल्लो म्हणजे तो म्हणून एक दीस सोडून म्हणजे दोगांचो वांगडाच केल्लो सो फ्रांसीस म्हणलो आमी येवया मागीर पळोवया खंय कितें वचपाचें बेश्टें प्लॅन करया म्हणून फ्रांसान म्हाजे वोतोच्यान तकली खाल्ला ताका कसले तर डॉक्युमेंट्स जाय आसले आनी हांव वोतोच्यान स्वता म्हणजे तकली मॅड जाली एक तर दिदीक बीन कॉल केला जिजू बीन बरो ना तेजे एक अपडेट घेता ताका चड जोर येयला म्हणून दिसता डॉक्टरान सलायन बीन दिला सगळे ब्लड टेस्ट बीन सगळे केले सगळे ब्लड टेस्ट बीन सगळे ओके आहा खंय सो सलायन बीन लायलेले सो दिदी म्हणाले सगळें ऑलमोस्ट जालें टॅबलेटी बीन रिसिप्ट बरोवन दिता घेवन येतले ताका म्हटलें हांगाच येवं ते म्हणाले ना आपण घरा वयता आदी बीन येतलें न्हू आनी आतां जेवणूय करपाक जाय आतां हेचो बर्थडे आहा सगळें सो कितें करूं म्हणजे जेवण करपाकूच जाय आसलें जाल्यार म्हणजे बेश्टे इल्लो पुलाव करतले आनी मशरूम आसले हाडलेले ऑर्डर केले सो मशरूमाचे इल्ले करतले ते बेश्टे तोंडाक वॅज म्हणून आनी उदयच्यान फ्रेंड्साचे डॉक्युमेंट्स होता डॉक्युमेंटाचो पत्तोच ना गावाच ना म्हाका उदयच्यान बसला हांगा तेन्ना सगळें झेरॉक्स मारून दवरलेले गाडयेचे कसले डॉक्युमेंट्स जाय आसले एका कित्याक तर सो सगळें एक्चुअली सगळें सेपरेट आहा फायल्स बीन सगळें केला सगळें सेपरेट सगळे फोल्डर्स आहा पूण खंय दवरला कितें केला म्हाका गावना सगळें गावला ते ताका डॉक्युमेंट्स जाय पळय तेच म्हाका गावना सो आज मातशें जेवणाक मातसो लेट जालो बेगीन बीन जाल्यार करता आनी पुलाव शिजत करून पुलाव शिजत दवरला आनी आतां हांव करतालें मशरूमाचें कातून बीन सगळें रेडी आहा फटाफट आतां भाजता थंय आनी करता
एक साईड बटाटूय घालतले बारीक ते बरें मातशी टेस्ट बरें जाता सो बटाट कुकराक लावन घेता ओपे हांगा म्हाजो पुलाव शिजता तो पूण हे रायस न्हू पुलावाचे हांव सद्दां न्हू हे यूज करता दुसरे रायस करतले सो आतां न्हू हे हेच यूज करता हे मातशें बरें येता दावतां लॉंग रायस आसता आनी बरें आसता एक्चुली हे स्पेशल फॉर बिर्याणी रायस एक्चुली हांव पुलाव सद्दां हेरिटेज यूज करतले रायस म्हणजे म्हाका तेच म्हाका अंदाज बरो जाता कितले शिजना कशें कितें उदक कितलें चड कमी म्हणजे अशें मातशें चड घातलें मातशें कमी जाता तेन्ना शिजता बरें जाता सो म्हाका तेंच आवडटलें एवरी टायम हांव हेरिटेजूच यूज करतलें पुलाव सो जेन्नाच्यान हांवें दावत यूज केला बिर्याणी बीन करतलें ना आनी कित्याकूय लागून हांवें दावत ऑर्डर केल्लेलें सो तें लावंग आसतना बरें जाता सर सो तेन्नाच्यान आतां हांव म्हाका दुसरें रायस आवडना दावत पुलाव जावं बिर्याणी जावं प्लेन हें आमचें बासमती हेच यूज करता पण बरें येता एक्चुली दावतांनी खूब वरायटीज आसा ब्रावन आनी एटलिस्ट ऑरेंज एकदां हाडलें तें म्हाका आवडना पूण हें मातशें बरें येता आनी ग्रेन्सूय बरें जाता हेजे सळसळीत जाता शीत सो हे जालें धांपून दवरता नेक्स्ट आतां म्हाका करूंक जाय सगळो असो पसारा करून दवरला हांवें हे आतां म्हाका मशरूम कट करूंक जाय आनी करता एकूच पॅकेट करता बेश्टे 2 ऑर्डर केल्ले हांवें एक सद्या करता आतां पळय जेवण म्हाजें इन प्रोसेस चल्ला पुलाव ऑलमोस्ट जालो आवय देवा वाफ येयली सो आतां म्हाजें हांगासर चल्ला आतां मशरूम शाकोती करता सगळ्या तळशिला पयलीं मशरूम मातशें तळसून शिजयता आनी हेज्या मागीर हांव टमाट घालतलें कित्याक पयलीं टमाट घातलें न्हू तेजें उदकय सुट्टा आनी मशरूमूय बरें फ्राय जावन कूक जायना सो तेज्यान पयलीं मशरूम बीन घातलो सो हेज्या मागीर हांवें तितून टमाट घातलें पयलीं हांवें तितून तेल घातला मागीर सिनामन घातला तेजपत्ता घातला कांदो तळशिला आनी मागीर तितून मशरूम सो मागीर टमाट तळशितले आनी सोयाबीन भाजून मागीर सगळें बटाट बीन उकडले ते घालून सगळे मसाला बीन घालून शिजयतले सो ऑलमोस्ट जालें हे दवरता आतां शिजोवन हांगा लेट जालो बायक पुलाव झालो बायक खावया म्हटलं मातसो सगळें आयज हांगाच सगळें गडबड आयज सगळें A few moments later. आसराक पळय हांसता पळय कितें जाला गो पिशापणां कित्याक करता आसरा सो आई बीन रेडी जाला आई म्हणाली मातशी जिजूची खबर घेवन येता म्हणून दिदीगे वचून येता म्हणून दिदी येवपाचें जालें एक दिदी म्हणटाले आपूण सांजचे एक पावट मारून येता म्हणून बेश्टें आपुणूच एकटेच चलत येता म्हणून आई म्हणाली आपुणूच म्हणजे आपूण खबरूच घेवन येता म्हणून सो आई बीन रेडी जाल्ली सो शंकर घेवन वयतले हेका हे पळय आनी पावस आज अचानक केला ना पावस मोठ्ठो येयलो रेडी जाल्ली म्हणल्यार रावा पावस वचोनी सो सगळीं स्टँडा बीन भितर घेवन येवची पडली दोनूय बायचे आनी आमचे आई रेडी जावन बसल्या चला वयता मगे तुमी आतां हां आईक टाटा कर बाबा आई बाबा एक करता बाबा एक घे हे पळय आई रेडी जाला बड्डेक भशेन नवी साडी आईची नवी साडी वायट धवी वायट आनी पिंक सो आतां वयता आई मातशी जिजीची खबर घेवन येता म्हणटा शंकरूय वयतलो उद्या हांव गेलें ना दनपारां वचोन येयलें आदी विचारता बाय काडून जाल्यार हाडला म्हटल्यार डिकीन दवरला म्हटल्यार बाय हां चल वयता मरे शंकर चल बाय बाय जालें पावस गेलो बाबाची वो रेडी ते आतां आपूण रेडी जाता खंय कोणाचे ते नायट ड्रेस मरे बाबा आतां बायक अशें नायट ड्रेस हो चुकोन हांवें शॉर्ट स्लीव्स हाडले ना बायचे सगळें ऑनलायन केल्ले ते सगळे लॉंग स्लीव्स पूण आतां सद्या गरमी येता पावस ना आनूय पापू घाले आमी मागीर हय हे बाबाची म्हणजे फ्रांसीस ताका बाबा करता म्हणून बाबाचे खंय आसराची बायची ही बाबाची रे ती बाबाची रे बाबा खंय रे बाबान ताता गेली उठ खंय रे आपूण उठ टाइम वॉच बाबा भैया चार्जिंग लायना काय ना बेश्टो स्टायलीक घालता वॉच हॅपी बर्थडे टू यू आई ते गोंयान घालें तोंडान उठटा आनी ताका न्हू सगळें लागता तें म्हणून हांव सदां घालना मातशें वयता कितें मातशें आसता तेन्नाच घालता सो आज कित्याक आईचो बर्थडे आनी एक दीस सोडून मम्मीचो लास्ट इयर आमी ऑर्फनेजीन केलो तुमकां याद आसतली ना जाल्यार तुमकां व्हिडिओ हांव घालता तुमी पळयात बरें ऑर्फनेजीन ओल्ड एज होमान हें केल्लेलें ऑर्फनेजीन सॉरी ओल्ड एज होमान केल्लें सेलिब्रेशन सो ह्या वर्सा कितें तसो त्या प्लॅनीन आपला आनी फ्रांसीसूय सद्या ना तो भोंवपाक गेला कितें जालें जिजूय बीन मरो ना म्हणून ना बाबा करया मरे राव करया
जिजू बीन बरोबर आपला दिदी बीन कोण आहे ना हांव हा शंकरा मम्मी हा आईचा बर्थडे आनी बाय सो आतां आमी केक करतले सो केक म्हणल्यार केक हाडून इल्लो असो मिनिएचर केक हाडला पाहिजे असं धर मारे पण पळया हा करूया दाखयला बरें करूया क्यूट सो हा म्हटल्यार एक बर्थडे न्हू म्हटल्यार बारीकसो बेश्टें कटींग तर करूया केक ना बाबा पेटेनच जरा फूक हय हॅपी बर्थडे म्हणा तू म्हणा आईचं बरोबर Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ai. May the good God bless you. May the good God bless you. Happy birthday, dear Ai. Happy birthday to you. Fugar करे पहिले. आई तू कर. कर धर घे त्याच्या हाती धर कट कर असं. कट कर हॅपी बर्थडे बाय आमचे कोणाचे बर्थडे जावं चड एक्सायटेड असता केक कट करपाक रा बाबा रा नो एवरी टाइम थांब रे थांब बाबा ऐक दे तू ऐक दे हा खंय गे बाबा ऐक तू बरें ऐक दे म्हणले केक बाबा आईचा हॅपी बर्थडे म्हणले केक ऐक दे बाबा ये क्या बाबा तसे करणार बाबा ऐक दे केक ऐक दे बाबा ऐकच खावच्या म्हणता हॅपी बर्थडे आई मग काय लायचं आई बाय हा पळयता बायको दे रे बायक दी मातसो लाय बायक बेश्टो पोट्टे काय बेश्टे हां बरें हा बायक करता सो आमी हांगासर बेश्टे बारीकशे म्हणजे केक कट करूंक जायना म्हणून बारीक साळा काय सेलिब्रेशन करना कोण नासली म्हणून आनी काय ना बेश्टे मातसो मूड ऑफ को म्हणून काय हे करना कोण ना न्हू त्याच खातीर आई दिदी गेलो वचून येयली म्हणून साडी न्हेसलेली आनी आतां म्हणटलें पूण सोडटा म्हणून आनी म्हटलें जावं म्हटलें तिका सांगना बेश्टें जावं मागीर सोड म्हटलेलें बेश्टें म्हटलें सोमतें हें केलें बारीक शंकराकूच हाडूंक लायल्या येता आसतना सो हाडलें आतां काडटा बाबा पळय थंय चल या आमी सो फ्रेंड्साक बारीकसो बेश्टो व्हिडियो कॉल करता